न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनात तुमकां येवकार। दिसभरांच्यो खबरो आमी तुमच्या मुखार पावयतात। त्याच प्रमाणे आता आमी जाणून घेवया आयच्या दिसाक कसल्यो कसल्यो घडणुको घडल्यात, खंय खंय कितें घडलां हे जाणून घेवया। आमचे रिपोर्टर्स आसात, डेस्क आसात, अँकर आसात, तांचे कडल्यान जाणून घेवया की आयच्या दिसाक कितें घडलां। सगळ्यात पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाचे कडेन। ताचे कडल्यान जाणून घेवया की आयच्या दिसाक खंय घडामोडी घडल्यो आनी ताणें आयज खंयच्यो न्यूज केल्यात त्यो। गोविंदाचो विशय फाटले कितलेच दीस जाले गाजत आसा। ह्याच विशयाचेर आयज फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान एक स्टेटमेंट केला। ह्या विशयात गोविंदाच्या संदर्भात गोंयच्या फुडाऱ्यांक विचारल्यार ते केंद्राचेर दुखलतात आणि केंद्राच्या फुडाऱ्यांक विचारल्यार ते गोंयच्या फुडाऱ्यांचेर दुखलतात। हे कितें चल्लां काय म्हणटा तो। ह्या विशयात कोणाकूच रस ना। गोंयचे विशय ह्या विशयात लागून बाजूक उरल्यात। मडगांव कोसळटा म्हटल्यार फाटल्या 2 दिसां पयलीं तुमकां खबरच आसतलें मडगांवा 2 बिल्डिंगांचे कांय कुटके कोसळिल्ले। सकाळ फुडें ह्यो घडणुको घडिल्ल्यो ताका लागून कोणाक दुखापत जाली ना। पूण ह्या विशयांचेर लक्ष दिवचें सोडून तुमच्या मंत्र्यांचें राजकारण कोणाक पडलां काय म्हणून विजय विचारता। ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। ओके, सुशांतान आमकां म्हायती दिल्या। ताचे फुडें वचुया आमचे गोमंतक टीव्हीचे अँकर समिधा कडल्यान जाणून घेवया की आयज समिधान खंयची बातमी केल्या ती। बस्तोड्या जंक्शनाचेर सोमारा राती कडेन एका जोडप्याचेर 10 ते 12 जाणांच्या गटान हल्लो केल्ल्याची घडणूक जी आसा ती उक्ताडार आयिल्ली आसा। तर पार्किंगाच्या मुद्द्या वयल्यान आदले दिसा तांचे मदीं बाचाबाची जाली आनी दुसरे दिसा तांणी बदलो घेवन रागांतल्यान तांचेर हल्लो करपाचो यत्न केल्लो आसा। हातूंत सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे विवेक शिरोडकर जो आसा ताची बायल गुरुवार आशिल्ल्यान तिचेरूय बी तांणी हल्लो करपाचो यत्न केल्लो आसा। हो जेन्ना हल्लो जालो त्या उपरांत तांणी रोखडेंच विवेकान आनी ताच्या बायलेन रोखडेंच आपल्या घरच्यांक कळीत केलें आनी तांच्यांनी येवन मागीर उपरांत तांकां बरोच मार लागिल्लो ते पळोवन तांकां म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केलें। तेच प्रमाण म्हापसा पुलीस स्टेशनांत वचून तांणी कागाळी नोंद केल्ली आसा। आनी तशेंच खरें म्हणजे विवेकान पुलिसांक कांय जाणांची नांवांय बी सांगिल्लीं आसा पूण पुलिसांक ताजेर विश्वास ना। तांचें अशें म्हणणें आसा की पयलीं CCTVची फुटेज पळयतले आनी उपरांतूच कितें ती कारवाय करतले म्हणून। ही जी सविस्तर बातमी आसा तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। गोंयांत जायत्यो घडणुको आमकां पळोवपाक मेळटा आनी तशीच आतां समिधान आमकां एक घडणूक सांगली ती तुमी सविस्तर बातमी जी आसा ती 7 PM बुलेटिनांत पळोवपाक शकता। मुखार वचुया उत्तेजा गांवस हाचे कडल्यान ताचे कडल्यान जाणून घेवया की आयची बातमी कितें आसा ती। सध्या देशभरान कोविडाच्यो केसीस आसा त्यो वाडपाक लागल्यात आनी भलायकी मंत्रालयाच्या पोर्टला प्रमाण गोंयांत खंय 8 कोरोनाच्यो दुयेंती आसात खंय। मात हे विशीं जेन्ना GMCत कॉल करून आमी विचारले तेतून GMCत एकूच खंय दुयेंती एडमीट आशिल्लो ताका खंय डिस्चार्ज दिल्लो आसा अशी म्हायती दोतोर राजेश पाटीलान सांगलेली आसा। आनी आत्तां आनीक GMCत कोविडाचो एकूय दुयेंती नाशिल्ल्याचें तांणी सांगलेलें आसा। दुसरी बातमी म्हळ्यार तालिगांव मार्केटांतल्या एका मोबायल तशेंच स्टेशनरी दुकानाक काल 11 वरांचेर उजो लागलो आनी भितर जे सामान आशिल्लें ते सगळे लासून गोबर जाल्ल्यान ताका 15 लाखांचे सुमार 15 लाखांचे लुकसाण जाल्लेलें आसा आनी समज दुकानात कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळली आसा। तिसरी बातमी जी म्हळ्यार गोंयांत आतां 7 तारखेक आसा ते बकरी ईद जावपाचें आसा आनी हाका लागून उजगांव जो मीट कॉम्प्लेक्स आसा त्या वाठारांत आयज सावन जमावबंदी लागू केल्या आनी ही जमावबंदी 10 जून मेरेन लागू आसतली तसो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान काडलेलो आसा। ही तिसरी बातमी जाली आनी चवथी बातमी म्हणल्यार
कॅब एग्रिगेटराक विरोध करपी टॅक्सीकारांनी आयज आमदार मायकल लोबोची भेट घेतली आणि तांकां सांगत तांच्या कडेन मागणी केली की अस्तित्व तिगून उरपाक जाय जाल्यार तांकां न्याय मेळोवन दिवचो अशी मागणी तांच्यांनी केली आसा. आनी ह्या प्रश्ना वयल्यान जे टॅक्सीकार आसा आनी जे आमदार मायकल लोबो आसा तांच्या मदीं वादावादी जाली आणि आमदार मायकल लोबोनूय तांकां आश्वासन दिलें आसा की आपूण ह्यो प्रश्न बेगिनात बेगीन सोडयतलो म्हणून. ह्यो चारूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. उत्तेजन आमकां जायत्यो खबरो ज्यो आसा त्यो आमच्या मेरेन पावयल्या जाल्यार मुखार वचुया आमचो अँकर गौरीश आमोणकर हाजे कडल्यान जाणून घेवया की आयच्या दिसाक ताणें खंयची बातमी केल्या ती. पेडण्या हांगासर जो पेडण्या शारांत वचपाचो मुख्य जो पूल आसा तो खूब पोन्नो जाल्लो आसा आणि तो फातराचो पूल आसता आणि सद्या खूब तो जुनो जाल्लेल्या कारणान तो कुमकुवत परिस्थिती ताचेर उप्राशिल्ली आसा. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हाणें आश्वासन दिल्लें की हो पूल बांदून दितले म्हणून फाटली 5 वर्सां पयलीं. मात आजून मेरेन हो पूल जो आसा ताचे कडेन दुर्लक्ष जायत आसा आणि हो पूल जो आसा तो सारको पेडण्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखारूच आसा. सो हाच्या कडेन प्रशासनान सामकें दुर्लक्ष केलां. ताका लागून हो बेगिनांतल्यान बेगीन बांदून दिवचो कारण खंयची दुर्घटना घडची न्हय ताच्या पयलीं हो पूल बांदचो अशी मागणी आतां थंय पेडण्या जावपाक लागला. दुसरी बातमी आसा ती म्हटल्यार बेतोड्या उंडीर हांगासर थंय सिवेज प्रकल्प येवपाचो आसा पूण त्या पंचायतींतल्या कांय 9 जाणांनी 9 घराबे आसा तांच्यांनी त्या सिवेज प्रकल्पाक थंय येवपाक ते मातशी आडमेळी हाडटात. म्हणून मंत्री सुदीन ढवळीकर जो आसा ताणें सांगलेलें आसा की सिवेज प्रकल्प जो आसा तो सिवेज जावची म्हणून थंय सिवेज आनी ह्या सिवेजी खातीर हरीत न्यायाधिकरणा कडल्यान लेगीत परवानगी मेळिल्ली आसा. तशेंच सगळ्या सायडींच्यान ताका ना हरकत दाखलो दिल्लेलो आसा. मुखेलमंत्र्यान सुद्दां परवानगी दिलेली आसा. ताका लागून थंय सिवेज जावची म्हणून तेणी मागणी केलेली आसा. सगळ्यांनी ग्रामस्थांनी सहकार्य करचें अशें मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलां. आणि तिसरी बातमी अशी आसा की काकोडा बाणसां हांगासर थंय एक बस स्टँड आसा आनी त्या बस स्टँडाच्या वाठारांत थंय एक शेत आसा. त्या शेतान न्हू आतां उदक भरपाक लागलां आनी तें उदक सामकें हळशिकावणें जालां. घाणयारें उदक सामकें जालां आनी तें काळें किट्ट जाल्ले कारणात थंय खंयची सातीची दुयेंसां पातळपाची म्हणजे आशी कुशीच्या लोकवस्तीत दुयेंसां पातळपाची भिरांत थंय उप्रासला. आनी अशें थंय आयकूंक येता की कोणी तरी थंय त्या शेतान माती घालून तें पुरयल्ल्या कारणान थंय जें उदक आसा तें तुंबपाक लागलां आनी तें तुंबिल्ल्या कारणान तें थंय गटार जावपाक लागलां आनी थंय जराळां आनी हें सगळें आतां वाडपाक लागलां. सो धोकादायक स्थिती उप्रासच्या पयलीं कितें तरी उपाय काडचो म्हणून थळाव्यांनी नगराध्यक्षाची भेट घेतली. सो नगराध्यक्ष प्रसन्न भेंडे जो आसा ताणें सांगलां की आमी प्रत्यक्ष नगरपालिका वतली हेल्थाक सुद्दां घेवन म्हणजे PHCक सुद्दां वांगडा घेवन थंय वयतले पळोवणी करतले प्रत्यक्ष आनी त्या उपरांत जर कोणी थंय माती घालून जर कोणी ती पुरयला जाल्यार तेजेर कारवाय लेगीत करतले अशें नगराध्यक्ष काकोड्याचो प्रसन्न भेंडे हाणें सांगलां. ओके, गौरीशानूय आमकां जायती म्हायती दिल्या. ताच्या मुखार वचुया दिप्ती हाचे कडेन ताजे कडल्यान जाणून घेवया की आयच्या दिसाक दिप्तीन खंयच्यो बातम्यो केल्या त्यो. सोमारा FDAच्या अधिकाऱ्यांनी म्हापशा तशेंच मॉडेल TV वाठारांत आस्थापनांनी 9 आस्थापनांनी धाड घालून सुमार 2 आस्थापनां जी आसात ती बंद उडयल्ली आसा. एक जो आसा तो फरसाण बेकायदेशीर रितीन म्हणजे नितळसाण पाळिनासतना फरसाण तयार करतालो तर दुसरो जो आसा तो कॅटरर आसा ताजे कडेन रितसर परवानो नाशिल्ल्याचें कळटा. तशेंच ही जी फळां विक्रेते तांचेरूय धाड घालून ती सॅम्पला खातीर जी फळां आसात ती चांचणे खातीर धाडिल्ली आसा कारण ही फळां जी आसात ती आर्टिफिशियली पिकोवपा खातीर कांय रसायनां वापरता असो तांकां दुबाव आसा. तशेंच आनीक बातमी म्हळ्यार सेरावले सबवे जो आसा तो पावसान हाजिरी लायिल्ले कारणान थंय सद्या उदक तुंबता आनी लोकांक यो वच करपाक खूब त्रास पडटा. फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं जेन्नाच्यान हो सबवे थंय जाल्लो आसा तेन्नाच्यान ही समस्या उप्रासता. मात संबंदीत भौशीक बांदकाम खातें आसूं किंवा जे रेल्वे अधिकारी तांकां थंय सांगून सुद्दां कोण दखल घेना अशी कागाळ जी आसा ती सरपंचान केल्ली आसा. तर मात उपसरपंच आसा तो सांगता सद्या पावसान विसव घेतिल्ल्या कारणान उदक जें आसा तें ताका वचपाक वाट करून दिवन सद्या आमी एक वाट जी आसा ती लोकांक येरादारी खातीर सुरू केल्ली आसा. सो दुसरी जी वाट आसा तुमिल्ली आसा ती बेगीनूच आमी सुरू करपाचो यत्न करतले. तशेंच आनीक बातमी म्हळ्यार मडगांवच्या ESI हॉस्पिटलाची ऑक्युपन्सी रेट जी आसा ती सद्या 26% आसा ती वाडोवपाची गरज आसा. तशेंच
हें ESI हॉस्पिटल जें आसा तें मडगांव बस स्टँडा वयल्यान खूब पयस आशिल्ल्या कारणान दुयेंती जे कोण येतात ह्या हॉस्पिटला खातीर तांकां यो वच करपाक बऱ्याक पडपा खातीर एक कदंबा बसीची सोय केल्ली आसा अशी म्हायती जी आसा ती ESI मडगांव हॉस्पिटलाचे चेअरमॅन डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांणी दिल्ली आसा. तशेंच ह्या हॉस्पिटलान दोतोरांचोय उणाव आसा आनी तो भरून काडपाचो यत्न करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगिल्लें आसा. आतां आनीक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार फाल्यां 4 जुना साकून राज्यांत शिक्षणीक वर्साक सुरवात जाता. मात अशें आसतना कांय शाळा किंवा स्कुलां जी आसा सरकारी शाळा खास करून मांद्रेची आगरवाड्यावयली सरकारी शाळेची जर तुमी अवस्था पयली जाल्यार फाल्यां पालकांनी विद्यार्थ्यांक थंय धाडप काय ना असो प्रश्न उपरासता. तर ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां सविस्तर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच आमी गोंयभरांतल्यो सगळ्यो ज्यो बातम्यो आसा त्यो आमी तुमकां शॉर्ट हितून दाखयलेल्यो आसा आनी पूर्ण नियाळ जो आसा तुमी आतां पळयलो जाल्यार आनिकूय म्हणजे लोकांचें म्हणणें जाणून घेवपा खातीर तुमी 7 PM बुलेटीन जें आसा तें सविस्तर पळोवचें. गोमंतक TV खातीर यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.